गेले 5-6 महिने पक्षाचे संघटनाचे काम अध्यक्षाच्या नेतृत्वा सकल बाब विजय चालू आसा. काही महिन्या पयलीं बाब संतोष सावंत हाणें पक्षान प्रवेश केल्लो आनी मये मतदारसंघान पक्षाची संघटना बांदपाचें काम ताच्या नेतृत्वा सकल सुरू जाला. पक्षाच्या अध्यक्षान पोंडा, मये आनी कुंकळ्ळेचे ब्लॉक्स एप्रूव केल्ले आसात, ब्लॉक कमिटीज, जे आमी ओवर द लास्ट 2 months सारकेच फिल्टर करून फॉर्म केल्ले आसात. आज आमी मये ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करतात. आमचे मदीं आसात शिरगांवचे सरपंच बाब सदानंद गांवकर, म्हाज्या उजव्या सायडीक आसात बाब प्रदीप नायक, सरपंच पिळगांव, जे मये ब्लॉकाचे अध्यक्ष म्हणून काम पळयतले. बाब श्रीकृष्ण हळदणकर, उपाध्यक्ष, विठ्ठल बाप्पा सावंत, वायस प्रेसिडेंट, वीरेंद्र पत्रे, वायस प्रेसिडेंट, टॉनी रॉड्रिगीज, वायस प्रेसिडेंट, जयेंद्र गोवेकर, जनरल सेक्रेटरी, अजित सावंत, काशीनाथ मयेकर, जनरल सेक्रेटरी, आणि बाकीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसात. हे लिस्ट तुमकां दिता. मये मतदारसंघान 44 बूथ्स आसात. आज जी कमिटी आमी डिक्लेअर केल्या, दे विल टेक चार्ज विथ इमिडिएट इफेक्ट बाब प्रदीप नायकाच्या नेतृत्वा सकल, जे सरपंच आसात पिळगांव गांवचे. हाच्या नंतर जे 44 बूथ कमिटीज आसात, 44 मये मतदारसंघान, हाजे बूथ कमिटीज करपाचें कामां सुरवात जातली. आनी अशे तरेन मया, पोंडा आनी कुंकळ्ळी, ताचे हांव इन्चार्ज आहा 3 कॉन्स्टिट्युन्सीचो. हांगा तिनूय कडेन आमी पक्षाची संघटना ग्रासरूट पर्यंत व्हरपाचो आमी काम सुरू केल्लें आसा. कारण आमचे कडेन जी डिपार्टमेंटां आसात, बाब विजय सरदेसाय कडेन, बाब विनोद पालेकरा कडेन, तशेंच बाब आमच्या जयेश साळगांवकारा कडेन, आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत जी कामां जावंक जाय, जी लोकां पर्यंत पावंक जाय, हाची आमी कामाची सुरवात केल्ली आसा. कालूच बाब संतोशान पिळगांव सरपंचा बरोबर मेळून थंय काल स्लुईस गेटाच्या कामाची सुरवात केल्ली आसा, एस्टिमेटेड अराउंड 5 lakhs. आनी खुबशे कामां पायपलायनीन आसात. पिळगांवच्या सरपंचान, जो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, ताणें खूब पंचायती मार्फत एग्रीकल्चराक कामां प्रपोज केल्ली आसा, खजन जमनींच्यो. सो एकंदरीत पळयशात जाल्यार पक्षाचें संघटन वाडोवपाचेर अध्यक्षान आमचो भर दिल्लो आसा. आनी जंय जंय आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, जंय जंय आमकां कॅन्डिडेट बरे लागतले किंवा पार्टी मुखार व्हरपाक आमचे बरोबर लोक जॉयन जातले, थंय थंय आमी मुखार वतले. आनी पक्ष संघटन लोकल लेवल पावप, कारण गव्हर्नन्स एट डोर स्टेप जर पावयतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जर आमी कामां लोकां पर्यंत पावयतले, जाल्यार फावंडेशन घट आसपाची गरज आसा. आनी फावंडेशन म्हणजे बूथ लेवल कमिटीज. हाजेर आमी कमीत कमी 8 ते 10 जण नेमतले प्रत्येक बूथ कमिटीचेर. जे 44 बूथ आसा मये मतदारसंघान तरी, थंय एक 400 कार्यकर्त्यांचो फौज तयार करप आनी अशेंच पोंडा आनी मागीर मुखार कुंकळ्ळे करप, आमचे हाजेर भर आसा.